नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा टॉक्स विथ साई दत्त कामत ऑन RDX गोवा. आणि आज हांव खंय आसा हें तुमकां सांगपाची गरज ना, कारण म्हजे फाटल्यान हो जो दिसता तो पणजेचो बस स्टँड. आणि हे प्रत्येकाक ऑलरेडी हांवें हो व्हिडिओ जेन्ना स्टार्ट केलो, हो एपिसोड जेन्ना स्टार्ट केलो तेन्नाच कळ्ळें आसतलें. ZP इलेक्शन 2025 सामकें लागीं पावलां आनी आमी गोंयच्या कोणशे कोणशांनी वचून लोकां कडल्यान जाणून घेतात की कितें आसा तांचे विचार. कारण 2025 हे वर्स जरी आमकां ZP इलेक्शन कोण जिखता हें दाखोवपाचें आसा, तरी मागीर आनीक एक वर्सभरान देड वर्स अशें म्हणपाक नाका, कारण एक वर्सान रोखडोच कोड ऑफ कंडक्ट लागपाचो आसा अशें म्हाका तरी दिसता. आनी 2027 एसेंब्लीचें इलेक्शन जावपाचें आसा. पूण ताचे पयलीं कोण म्हणटा ही प्रिलिमिनरी एग्जाम, तर कोण म्हणटा ना ही सेमी फायनल आनी हीच फायनलूय बी सामकी. पूण लोक कितें म्हणटात, जरी पणजे म्युनिसिपालिटी एरिया जरी जाली आनी हांगा जरी म्युनिसिपालिटी आसा, तरी सुद्दां गोंयच्या कोणशे कोणशांतले लोक हांगा येतात, आख्ख्या तिसवाडींतले लोक हांगा येतात, नॉर्थ गोंयचे लोक हांगा येतात. आनी ताचे खातीर प्रत्येक गोंयचे लोक आमकां हांगा मेळपाचे आसात. तांचे कडल्यान जाणून घेवया कितें आसात तांचे विचार. लेट्स गो. हांव जेन्ना भितर सरलो, भाऊ म्हणपाक लागलो खंय वचपाक जाय. भाऊ खबर आसा, कित्याक हांव पणजे असो आयलो, गाडी पाट्यार पार्क करता आनी मागीर पायलट मारून मिरामार, तालिगांव, दोनापावला सगळ्याक वता. कित्याक पणजे गाडी घेवन 4 व्हिलर घेवन भोंवपाची परिस्थिती ना आनी हे सगळे पायलट म्हणजे वळखीचे जाल्ले आसात. भाऊ कशें आसा तुमी? आसा बरें आसा. तुमी खंयचे? आमी चिंबलचे. आतां ZP इलेक्शन 2025 लागीं पावलां. तुमी म्हणटा तुमी चिंबलचे. हय. कितें दिसता तुमकां ZP इलेक्शन खंयचे वळच्यान वचपाचें आसा? ना कितें लोकांचे कामां कितें बरें केल्ले आसा पळय ते सायडीन लोक वयतलेत, ना म्हणून ना. चडान चड लोकांचे काम, गरीब लोकांची कामां सारकी केले जाल्यार तांकां इलेक्शनाक वोट पडटलेत, ना म्हणून ना. म्हाका दिसता तुमी एक स्टेटमेंट बरो दिलो, कारण आमी जेन्ना लोकां कडेन उलयता ते म्हणटात की जो कोण आमगेली कामां करतलो आमी ताजे बरोबर आसात. पूण तुमी Yes. म्हणला की Yes. जाणे कोणें आमगेलें काम केलां आमी ताजे बरोबर वता. येस येस सारकें. पूण आतां जेन्ना इलेक्शन आसा तेन्ना तुमकां दिसता पक्ष म्हत्वाचो काय उमेदवार म्हत्वाचो? पळय मेन पक्षच मेन आसता न्हू. उमेदवार आमी हाडटा ताका निवडून न्हू. हय. आमकां जर गांवची बरें कामां केलो जाल्यार आमी ताका हाडटलेत. हाडटा. कोणाचें आमी आयकूंक शकना की ताका घालनाका घालनाका. लोकांचें बरें काम केलें जाल्यार आमी ताका उमेदीन वोट मारतले, ताका निवडून हाडटले. तेन्ना तो आमदार जावन येता तेन्ना परत लोकांची कामां करूंक जाय. तुमकां जे पळय पायलटांक जे कितें पळय तुमी इश्यू फेस करतात, तुमी सगळे जाण, ते तुमी खंयच्याय आमदारा म्हऱ्याक किंवा जो कोण आतां पळय ZP इलेक्शनाक जो कोण पळय उमेदवार आसा ताजे म्हऱ्याक तुमी हे विचार तुमचे मांडिल्ले आसात तुमकां मदत जावपा खातीर? हय, एक फावटी आमी बशीचे आमचे मेन आमच्या ताई आसा मेन आमकां हांगा सुरेश म्हणून, ताणें खूब फावटी सांगलेलें आसा की आमकां प्रॉब्लम जाल्ल्या की बशीक लागून. आमी आमचो शिल्पात भावूक सांगलेलें आसा, प्लस आमचे रुदाल फेर्नांडीसाक सांगलेलें आसा, प्लस आमी CMकूय सांगलेलें आसा की आमकां अशें जाल्ले प्रॉब्लम आसा म्हणून. तेंच्यान आमी ते सॉल्व करतले. आमी मातशें आमकां टायम दी म्हणून सांगला. पळोवया केन्ना ती सॉल्व करता ते. बेगीन सॉल्व जावं आनी ZP इलेक्शनाक मत घालपाक विसरनाका. देव बरें करूं. येस, थँक्यू. भाऊ कशें आसा? आसा बरें. तो थंय उलयता आसतना हांव तुमकां पळयतालो, तुमी बारीक आयकताले. हय. ZP इलेक्शन लागीं पावलां. कितें आयकताले? तो उलयता आयकताले काय हांव कितें प्रश्न विचारता? ना आमकां कांय आयकूं येवंक ना. काय आयकुपा आयलें ना? ना तो थंय आसलो न्हू, आमकां कांय येवंक काय आयकुपा आयलें ना? तुमी कितें उलयताले? ना. तुमी कितें पळयलें तरी? ना ना सांगता तेच पळय. मैंने ना कुछ देखा ना कुछ सुना और ना ही मैं कुछ बोलूंगा अशें भाऊ म्हणटात. पूण भाऊ बरें दिसता तुमकां मेळून आनी थँक्यू सो मच. तुमकां ZP इलेक्शनाक वोटींग आसा? हय. खंयचे कडेन? मेर्शे. 20 तारखेक मतदान करपाक विसरनाकात. हां. बरें, थँक्यू. पत्रांव कशें आसा तुमी? आसा बरें आसा. आज कितली भाडी मारली? आज सकाळच्यान 3 भाडी मारली. खंय खंय गेले? एक सातिनेस गेलो, हां. एक मेर्शे गेलो हां. आणि एक हांगा कोर्टा कडेन गेलो, कोर्टा कडेन. ओल्ड कोर्टा कडेन. ओल्ड कोर्ट. ओके. म्हणजे भाऊ सांतिनेज गेले, मेर्शे गेले आणि ओल्ड कोर्टा कडेन. सांतिनेज आणि मेर्शे पळय एरिया आसा त्यो म्युनिसिपालिटीक येतात, पूण मेर्शे जी एरिया आसा ती पंचायतीच्या अंडर येता. आणि ZP इलेक्शन लागीं पावलां. भाऊ कितें म्हणटात तुमचे जे कोण पळय येतात फाटल्यान बसून, ते कितें उलयता अशें तशें हें तें इलेक्शन लागीं पावलां सगळे हें तें? उलयता आता ते कितें करपाचें ते कांय ना. निमाणे वोटरा कडेच आसता. हय. कितले केले आमी कितले दिले, मनीस म्हणटा हेणे कितले पयशे दिले तितले पयशे. तुम्ही कोणाचे घ्या खाया हे करा आनी बऱ्या मनशाक हाडा.
जे कामां करता आनी आमच्या सारखे गरिबाची जो कामां करता ते काडा तितून काय हें न्ही ना ते प्रत्येका कडेन वोटरा कडेन आसा की बाबा ह्या मनीस तूं तर फाल्यां बरो आसा जाल्यार तुका हाडचो आनी फुडलें हें करचें अशें हांव बरो असल्यार म्हाका हाडचो खंय सो हांव आतां तयारेक लागता बेगीन. हय हय दुसरी गजाल तुमकां दिसता की जो कितें मतदार उलयता तेंच आपल्या मनांतलें करता काय वेगळें कितें करता? ना मनशाचें सांगूंक जायना मनीस सांगता एक आतां करता एक पूण म्हाज्या हिसपान कितें मनशान कितें निश्चय धरला तोच करपाक जाय आनी वोट करपाचें आनी इतलें कांय ना. तुमकां आसा मतदान झडपीचें? आमकां आसा तर खंयचे कडेन? आमकां मेर्शे मेर्शे ओके. चिंबल पंचायत चिंबल पंचायत. आमी चिंबलाय लोकां कडल्यान जाणून घेतले तांचे हय. विचार कितें आसा ते. देव बरें करूं तुमकां आनी 20 तारखेक मतदान करपाक हय. विसरनाका. एक प्रायवेट बस आतां आयल्या ते लोक देंवताले तांचे कडल्यान जाणून घेवया ते खंयच्यान आयल्या ते आनी कितें करपाचें आसा ते झडपी इलेक्शनाक. हय राव मरे पयलीं मरे कॅमेरा पळयतकीर सगळें पळटा बसवालो सुद्दां पळटा बस घेवन. हांव ह्या वडच्यान चट्ट म्हणल्यार त्या सायडीन सगळेच देंवले मरे. हेंच जाता इलेक्शनाक. मतदार ह्या सायडीन वोट घालता ते सगळे त्या सायडीन दुसरे कडेन वता म्हळ्यार दुसरे पार्टीक. आतां झडपी इलेक्शन लागीं पावलां. कोण येना हांगा आमदार किंवा उमेदवार अशे लोकांक आतां चवथ दिवाळी आसली म्हणटकीर शेव चिवडो फेणोऱ्यो सगळें वांटप जाता. आतां तें ह्या फाटीं कोण इलेक्शनाक वांटपाक कोण आयलो ना? इलेक्शनाक असले कोण वाटेना किती वाडटा तर रे हा आनी पैसे वाटता वय सी पळय कसले पयशे वाडटा बरें. केन्ना घेऊ ना आमकां कोणें दिवना पण आमी आयकलां अशें. पूण जर तर कोणें पयशे दिले पयशे सगळ्या कडल्यान घेवपाचे आनी तुमकां जाय त्याच मतदाराक मत घाल करपाचें. ना 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 आमी पयशे घेयना आमी आमकां जाय तांकांच मत घालता. वालोर दीस इज परफेक्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. ते म्हणटा पयशे नाकात आमकां कितें नाका आमी फक्त आमचो हक्क गाजयता मतदान करून आनी तेच सारके आनी अशे तरेचे लोक आमकां गोंयाक तशेंच आमच्या देशाक जाय. खऱ्यांनीच काकी वालोर तुमकां सांगपाक सोदता आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा बायलांचे ग्रुप आसा न्ही आमचे कडेन कॅश सुद्दां घेवन आयिल्ले आसा घरा कडेन. तुमच्या ग्रुपांक 20-20 हजार दिया आमी ना एक पयसो घेवचे ना आमी मत आमकां जाय तांकांच घालतली. अशा तरेची लोकांची गरज आसा. हांवें म्हणलें तशें गोंयाक आमच्या देशाक. तर पणजे बस स्टँडाचेर लोकांले विचार जाणून घेतकीर आतां आमी वतात पणजे बाजारांत. कारण जे लोक पणजे बस स्टँडार पळय गोंयच्या कोणशे कोणशांतल्यान येतात ते पणजे बाजाराकूय वतात फळां घेवपाक फुलां घेवपाक नुस्तें घेवपाक. आनी म्हाका दिसता पणजे ही गोंयची राजधानी आशिल्ल्या कारणान सगळे तरेचे लोक सगळ्या जातीचे सगळ्या धर्माचे म्हणजे जाती धर्माचे लोक सगळे गोंयभर आसातच पूण जे पणजे पळय लोक येवन जे पळय कितें पळय उलयतात ते बाकी दुसरे कडेन उलोवपाक शकनात. कारण पणजे हमारी राजधानी बोलो दिल से बोलो खुल के. पणजे बस स्टँडाचेर लोकां कडेन उलोवन जातकीर सद्याक आमी येयले आसात पणजे बाजारांक जाणून घेवपा खातीर. झेडपी इलेक्शनाचेर जरी पणजे मतदान करना तरी सुद्दां हांवें तशें सांगलां तशें उदळच्यान गोंयच्या कोणशा कोणशांतल्यान प्रत्येक वाठारांतले लोक पणजे बाजारांक येतात. कितें काम आसलें तें जावं गव्हर्मेंट ऑफिसांनी किंवा प्रायवेट ऑफिसांनी पणजे सगळे येतात आनी ताका लागूनच आतां सद्याक आमी आयले आसात बाजारांक. न्ही फक्त ते लोक जे कितें घेवपाक आयले तांचे कडेन उलोवपाक पूण तेय लोक जे हांगा फळां फुलां विकतात नुस्तें विकतात तांचे कडल्यानय आमी जाणून घेतलें की कितें तांकां आयकुपाक येता झेडपीच्या ह्या इलेक्शनाचेर. डिसेंबर म्हयनो आयलो कशें गेलें वर्स हें? अशें गेला खंय रावता तूं? या रे हां बोलले खोल्ले इलेक्शन आसा 20 तारखेक जाणा म्हाका. जाणा हां घालतली मग हय घालतली. कोणाक घालतली? आमकां जागे खूब दिले व्हडले हां जागे बरे दिले व्हडले बसपाक गोंयकारां. बसपाक जागे दिल्या म्हणटा दिसता. म्हाका दिसलें आतां उदळच्यार कोण पयशे वाडटा करताले आतां जागे वांटपाक लागले काय म्हणून इलेक्शना खातीर कळना न्ही. कित्याक आमकां केन्नाय कोण कांयच दिना. हय पयशे नाका जागेच जाय बरोबर. हय जागे विकून पयशे करपाक मेळटा बरोबर. काकडी दुदी कशें आसा तूं? ताजी भाजी खंयची सामकी? ताजी भाजी तांबडी तांबडी. आनी पांचवी न्ही?
ग्रीन भाजी पाचवी न्ही, ग्रीन भाजी पूण पाचवी न्ही. ओके, तुजी साडी पाचवी बरी दिसता. बरें, झेडपी इलेक्शन 20 तारखेक. कितें करूया न्ही, तूं सांग कितें करपाचें तें. कितें करपाचें तूं सांग. हांव सांगू? हांव फक्त तुका एकूच सांगता, मतदान कर, वोटींग कर. कोणाक कर तें हांव सांगना, तुका जाय तांकां कर, हांव जाय- कोणाकय कर पूण कर. कोणाकूय करता हा. तोंडार सांगता हा. म्हाजी मर्जी कोणाकूय करपाची. हां, तोंडार सांगता. हय, तोंडार सांगता. तूं म्हाका सांगू नाका अमक्याक घाल म्हणून. ना, हांवें खंय सांगला तुका. तूं न्हू तें हां, कोण तें सांगता ते. तांचे पसून आयकनाका, ताणें पसून जर फोर्स केलो न्ही आयकनाका, तुका जाय तेंच आयकत कर. ना. हां, म्हाका जाय तेकाच घालता. अशें आसपा जाय. ती म्हणटा कोणें आपल्याक फोर्स करूं, आपल्याक जाय ताकाच आपूण मत मारता, पूण कोणा मारतलो तूं सांग नाका. कोणाक असो मारतले? मारूं रे, कोणाकय मारूं, तुजी मर्जी. बरें, म्हाका आतां एक आमकां सांग. कोण दिना आनी आमी कोणाचें काय खायना. हं, मतांक लोक पयशे घेता, आमी घेयना. हं, एक दीस सुद्दां रुपया घेयना. हं. कसो आसा पात्रांव? गुड. म्हाका बाजारा भितर सदां बरोबर आमचो गेलो भाई म्हणपा लागलो, कितें जाय पात्रांव? हांवें म्हणलें म्हाका फक्त तूं जाय, कारण म्हाका तुजे कडेन कितें उलोवपाक जाय. सांग उलोवया आता. तुमी खंयचे? आमी सुकूर रावता, परवरी रावता. सुकूर परवरी. ओके, झेडपी इलेक्शन आसा, वोटींग असं उठीन केन्ना सांगा पळोवया. 20 तारखेक आसा. 20 तारखेक. व्हेरी गुड, दॅट्स गॉड अवेरनेस. आनी तांकां खबर आसा की 20 तारखेक वोटींग आसा म्हणून. बरें, आतां वोटिंगाचेर आमी मातशें चड उलोवया. तुमचें जें कितें हांगा पळय मेळटा तें हांव मागीर घेता. ओके. खंयच्या विशयाचेर, खंयचे ते मुद्दे आसा जाचेर तुमी तुमचो जो पळय उमेदवार आसा ताका निवडून हाडटले? जे कितें डेव्हलपमेंट केला, जे आमदारान कितें केला, तेचेर आमी आमदारान जो कॅन्डिडेट घातला ताका आमी जिखून हाडपाचें काम आमचें आसतलें न्हू. न्ही, पूण झेडपी इलेक्शन हें वेगळें न्ही. म्हणजे तुमी म्हणटा की आमदारान जें काम केलां तें पळोवनूच झेडपी कॅन्डिडेटाक तुमी मत मारतले. हय हय. कित्याक सांगपाक जे आमदार जो आसा, जे पंच मेंबर आसा चड पळय मागीर तेचे वयर झेडपी आसता, झेडपीचे वयर आमदार आसता. जे कितें आसा काम करतालो, जे समाज जेन्ना राजकारण करतलो जाल्यार समाजकारण आपले पयलीं जाय न्हू. समाजकारण जर करतोच म्हणजे राजकारण करून करतलो न्हू. हां, तेका लागून कितें आसा, जे कितें करतलो आपले डेव्हलपमेंट जावं कितें करतलो, आपले कॉन्स्टिट्युशन कितें पयलीं पळोवनूच करतलो न्हू. मागीर त्या बिचारा आमी कॅन्डिडेट घालता न्हू ते. बरोबर. हय तुमी परवरचेर हांगा पणजे मार्केटान येतात. हय. सद्याक आतां ट्रॅफिक मातशें जाम बीम आसता. हय. मातशें कितें त्रास बी जाता तुमकां? जाता, पण आमी सदमान घेवचें, एडजस्ट करचें पडटा न्हू. तें सगळ्याक सामकें न्हू. कित्याक समज एका वर्सान सगळें आतां इतले वर्सां जावन आसलें, पण आतां तें जाता. लोकांनी खंय तरी आपले समस्या सदमान घेवन करचें पडटा. सगळ्या वांगडा काय जायना न्हू. हे प्रोग्रेस आतां कितें जाता चलता की आमी लोकांचे मातशे विचार मातशे खंय तरी आसता वयर सकयल. आमी पब्लिकाक सदमान जाल्यार सगळें सामकें आसता तें. तुमकां पॉलिटिकल नॉलेज सामकी बरी दिसता म्हणून एक भाईक आतां मातसो वेगळो प्रश्न विचारया. तुमकां सुकूर पंचायतीक तुमचे कोण कोण कॅन्डिडेट आसा ते खबर आसा? अजून पर्यंत दोन एक आमचो तो आमचो अमित देविदास असनोळकर म्हणून जो आसा BJPचो कॅन्डिडेट आसा. दुसरो कितें तरी काँग्रेसचो कॅन्डिडेट कितें तरी मांद्रेकर म्हणून कोण तरी आसा. इतले दोन पुरो अजून खबर आसा. जे काँग्रेस आणि BJP तुमी म्हणटात की कॉम्पिटिशन आसा. आसा आसता खंय तरी आसता न्हू. हय. अनओपोज काय अजून काय जावं ना अजून न्हू. ते मागीर तेंचे मागीर विचार कशें कितें फाटी फुडें काडपाक तेंचेर मागीर डिपेंड न्हू ते. बरोबर. हय. थँक्यू सो मच. बरें दिसलें तुमचे कडेन उलोवन. कशी आसा तूं? कशी आसा? सदां अशीच आयकता पदां? आनी झेडपी इलेक्शन आतां 20 तारखेक जाणा मगे? तूं खंयची? हां, डोंगरेर. तुका आसा मत आसा? वतली मगे मतदान करपाक? सकाळीं काय मागीर सांजची? कोणाक? चाराक. कोणाक करतली? तें सांगत ना? कित्याक सांगत ना? ती म्हणटा की आपल्या तूं कोणाक मत घालता तें विचारनाका. आपणें केन्नाय कोणाक सांग, तूंय सांगनाका. आमगेलो एकलो मंत्री म्हणटा तुमकां कांय खबर ना. ती म्हणटा तुमी कोणाक सांगनाका. बरें, दोगांयली स्टायल एकूच आसा. ओके, थँक्यू. पात्रांव, कितें म्हणटा? कशें चल्लां काम? काम बी सगळे बरें चल्लां भाऊ. सद्याक आतां कितें हार करता? सध्या हाय हार गुत्ता. ऑर्डर आसा काय? ऑर्डर ना बेश्टे शॉपान बेश्टे. विकता कस्टमर. वता हार सद्दां? सद्दां वता रे वता, बाबा. वता. हय, देवाचो कृपा सद्दां वता. वता. काम बरें जाता. व्हेरी गुड. वचपाकूच जाय. हय, हय. तूं खंयचो? हांव सद्या मडगांवचो. मडगांवचो? हय, म्हज्या काकाचो शॉप हांगा कामा हांगा आसा. हय. आमी मडगांवकार, सामके मडगांवकार. आनी आतां तुका झेडपी इलेक्शनाक बी मत आसा? मत आसा मरे, हांव दिता मरे मत. मत झेडपी इलेक्शनाक? झेडपी इलेक्शन मडगांव खंय रावता तर तूं? मडगांव रुमदामल हावसिंग बोर्ड दावल्ली पडटा. हां, दवरलें. सो तुका झेडपी इलेक्शन लागता? लागता. बरें. खंयच्या आदाराचेर तूं वोटींग करतलो? पक्ष पळोवन काय उमेदवार पळोवन?
पक्ष पळोवन म्हणल्यार हय पक्ष पळोवन उमेदवार पळोवन दोन्ही रे आमी दोन्ही. सपोर्ट करता एक पार्टीक हां ओके आमच्या थिंगा एकटो रावलो सत्यविजय नायक म्हणून फ्रॉम BJP हां ताका आमी सपोर्ट करता हां ओके सो तुका दिसता की BJPचो फॅक्टर थंय चलता थंय चलता हय ते सगळे ओपोजिशन कित्याक ना म्हणटा तुमी ओपोजिशनाचे कित्याक सद्याक कोणूच तुमी कित्याक हे करना म्हणल्यार आमी पयलींच्यान ताका सपोर्ट करता एक BJP पक्ष आसा इतली वर्सां मातसो दुसरोय पक्षाक निवडून हाडचो अशें तुमकां बापूय दिसता? पासून तिचा कार्यकर्ता आसा हां. तेका लागून आमी पयलींच्यान सपोर्ट करता आनी थिंगा खूप ते काम जालें दिसता तुमकां? आमच्या एरियान थिंगा ते काम करता खूप जाला. काम करता खूप काम करता BJP आनी तूं मडगांवच्यान हांगा स्पेशली पणजे येवन हें काम करता कश्ट काडटा तें पळोवन बरें दिसता आनी म्हाका दिसता हें एक मोटिवेशन सगळें आमच्या युथा खातीर ऑल द बेस्ट टू यू थँक्यू नुस्तेकान्नी कडेन सामके मल्टिपल वरायटीज आसात म्हणजे विसवण शिणाण्यो सुंगटां वेल्ल्यो कालवां पापलेटां मुड्डोश्यो इज एक्चुली माय फेवरेट फीश आनीक तामसो बांगडुल्यो कोल्ल्यो मगे कोल्ल्यो शेवटे खूब दिसांनी शेवटे पळयले रे बाबा बाजाराक बरें आतां हे सगळे उमेदवार ZP इलेक्शनां रावल्या सगळे ओके हातूंतलो कोणा निवडटली तूं कोणी बरें करता ताका निवडचो पडलो न्हू कोण बरें करता विसवण बरें करता शिणाण्यो बरें करता वेल्ल्यो बरें करता ते पळया फुडें काम भुरग्याचें काय काम तुजें कोणें बरें केलां म्हणजे चड गिरायक कोणें करूंक ना केलां बरें कोणें केलें ना कोणें करूंक ना आजून भुरगे येता प्रायवेट बाबा कामां हां काय ना हां. फायदो काय ना प्रायवेट काम बरें मगे गव्हर्मेंट कितें मेळटा कितें रे बाबा गव्हर्मेंट सोदताना सोयरी गती जायना भुरग्यांक Why you crying, बाबा आय एम नॉट क्राईंग यू हॅव फ्रायड मी सो आय एम फ्राईंग गव्हर्मेंट जॉब नाल्यार सोयरीगती जायना खंय Telling lies. पात्रांव कितें फ्रेश चड ताल्ले काय कुल्ल्यो ताल्ले फ्रेश पात्रांव कितें घेता हांवें चोणाक घेतले चोणाक घेतले आनी आतां हे फक्त आमकां दाखोवपाक ना हे आतां घेतले कुल्ल्यो क्रॅप्स चोणाक आज कितें कुल्ल्याचे सुके काय आनी कितें शाकोती करप आयज शाकोती बरें 20 तारखेक कितें तें खबर आसा तुमकां हय इलेक्शन ZP हय. तुमकां आसा वोटींग आसा हय. वीच कॉन्स्टिट्युएन्सी कुमारजुवा Kumarjuva. What do you think about these elections? Who is more strong? Is it the same party or do we need to elect someone else? It is a mixed feeling to tell you. I think for change you have to elect somebody else now this time. And what's the important factor? Is it the party or the candidate? It depends. Candidate or party depends. Whoever is. But change is always better for your state, country. So you think change is must? Change is, I think, should be. तर पात्रांव सांगता की जे कोण आसात तांकांच निवडून हाडपाक जाय अशें कांय ना चेंजूय जावपाक जाय आनी हें म्हत्वाचें विधान कारण चेंज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड अशें आमगेलो साहेब म्हणटा एनीवे यू एन्जॉय युअर लंच टुडे अँड डोंट फॉरगेट टू वोट ऑन 20th. Of course, I will do. That is my duty. येस व्हेरी नायस थँक्यू सो मच Thank you. हो म्हाका विसवण काय नरकासूर म्हणून कळना गोमटीच कापून उडयल्या कसो दिला विसवण इसवणी 700 या 300 उदक सकाळी बरे सामोसा पॅटीस पळयले आतां बरो जेवणा वेळार विसवण पळोवन रूच आयली तर सांगता तिका म्हणजे बरो टीव्हीचेर दाखयता एक विसवणा पोस्त फ्री दी म्हणून तशी फकाणां करता बरें विसवण हांगा दवरया 20 तारखेक कितें आसता खबर आसा ही 20 तारखेक 20 तारीख ZP इलेक्शन अरे आसा तुका वोटींग आसा आसा खंय रावता तूं हांव बेती बेती रावता करतली मगे वोटींग हय तर कोणा करतली काना सांग सांगूचे ना काना सुद्दां सांगचें ना BJP काना सांग म्हणल्यार डायरेक्ट मायकार सांगलें कित्याक BJP आवडटा आधी पासून हांव गुजरातचे दमण आम्ही दमण दमाव हां गुजरात लागीं हय देखा भाइयों बहनों गुजरात से है अच्छी बात तर पणजे आयले कडेन आसतना आमी सगळ्या पयलीं पणजे बस स्टँडाचेर लोकांचे कितें विचार आसा ते जाणून घेतले थंय आमी लोकां कडेन उलयले ताच्या फाटल्यान आमी पणजे बाजाराक आयले पणजे बाजाराक जे कोण फळवाले आसात फुलकार आसात आनी ताच्या फाटल्यान आतां शेवटाक आमी नुस्तेकार तशें नुस्तेकान्या कडेन उलोवन आमी तांचे विचार जाणून घेतले आमकां फक्त दुकानदारूच न्ही तर जे दुकानाचेर कितें लोक घेवपाक आयले ते सुद्दां मेळ्ळे आनी प्रत्येकान आपले विचार खूब बरे पद्दतीन मांडले पणजे जरी म्युनिसिपल एरिया जाली आनी हांगा म्युनिसिपालिटी आसा तरी सुद्दां तशें हांवें पयलीं म्हणलां तशें गोंयच्या खाची कोनशांतल्यान सगळे गोंयचे लोक पणजे बाजाराक येतात कितें नाल्यार कितें तरी कामा खातीर येता कितें ना कितें तरी घेवपाक येतात आनी ताचे खातीर सगळ्या लोकां कडेन आमी उलयले फक्त
फक्त म्युन्सिपाल्टीचेच लोक न्ही, वेगळे वेगळे गांवचे लोक जे वोटींग करपाचे आसात 20 तारखेक ते सुद्दां आमकां मेळ्ळे आनी ताणें आमकां जायत्यो गजाली सांगल्यो. म्हणून तर हांव सदांच सांगता जे कितें लोक उलयतात तेच आमी तुमचे मुखार मांडटात. कारण हें जावन आसा गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत ऑन RDX गोवा. कारण गोंय उलयता. देव बरें करूं.